वाटेची महिला आज एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करपाक आयला। आज महिला दिन खरो म्हणजे सरकारान बायलांक खुश करपाक केली बरी येवजण करपाक जाय आशिल्ली, बरी सबसिडी दिवपाक जाय आशिल्ली। सदांच म्हणटा बीजेपी सरकार स्वयंपूर्ण गोवा, आत्मनिर्भर भारत नावां व्हडली व्हडली, आणि आज महिला दिनाक गॅसाचो रेट वाडयलो, कमर्शियल 115 रुपया वाडयलो आणि डोमेस्टिक 60 रुपया। ही जेन्ना 2012 बीजेपीची महिला आशिल्ल्यो, महिला मोर्चा 2 रुपया वाडत जाल्यार हांगा आडवी पडटाली रस्त्यार, बोवाळ मारताली काँग्रेसीच्या नावान, आणि आज 60 रुपया वाडलो डोमेस्टिकाचेर जाल्यार तांच्या तोंडान गुड्डे घाल्यात। तांकां फरक पडना कित्याक तांचे काम साधले। ती आज भांगराचे शीत खातात आणि गोंयकार आज ज्यो गरीब बायलो आसात काकूट तांची ती रडटात 60 रुपये सिलिंडर, आणि सबसिडी ना काय ना, आणि सीएम हांगा आणि गोंयचे बीजेपी सरकार इव्हेंट करता। इव्हेंटाचेर 2 कोटी 4 कोटी 6 कोटी मोठा आज इव्हेंट सरकार जाला। इव्हेंटा करपाक जर तुमच्याकडे कोट्यांनी पैसो आसात, ह्या गरीब बायलांक सबसिडी कित्याक मेळना? आमी जाणा वॉर चलता, मोदी म्हणटा वॉराचो इफेक्ट, मागीर तुम्ही ताजी येवजण कित्याक करू ना? ही सबसिडी गोंयच्या बायलांक मेळची म्हणून सरकारान हाजेर विचार कित्याक करू ना? आज 60 रुपये वाडला, वाडत आसा, कितलो पावलो पळय आज 930 रुपयाचेर सिलिंडर पावलो। आज कशी काडटली बायलो? दुसरे सिलिंडरूय ना आणि ही लाकडाय ना। आज गोंयचे जंगला कापून तुम्ही कॉन्क्रीट केला, गावागावांनी कॉन्क्रीट व्हडले प्रोजेक्ट करतात तुम्ही, लाकडा काबार केला कितें म्हणटात तुम्ही? 2012 हेच गरीब लोकांनी तुमचे सरकार हाडले म्हणून तुम्ही बदलो घेतात तांच्याकडे। आता कितें कशी करतली गोंयची अवस्था? आज विमेन्स डे तांबडे कपडे किंवा बरे कपडे घालून सेलिब्रेशन करपाच्या वाट्याचेर आमी काळे कपडे घालून हे सरकाराचो निषेध करपाक आयल्या, कारण आमकां आज कितें बरे वुमन्स डे दिवपाचे सोडून हे दुःख दितात तुम्ही। हे घर कशें चलोवपाचे? बायलांक प्लस दादल्यांक तो सिलिंडर हाडपाक दादल्या पैसे दिता आसतना सुद्धा हो परिणाम सगळ्यांचेर जातलो। हांव सरकाराक म्हणटा, तुम्ही जे पळय बायलां खातीर म्हणटा, आज एक बारीकसो गाडो चलोवपी किंवा हॉटेल चलोवपी एक बायल मनीस आसा, 115 रुपये तुम्ही कमर्शियल वाटयला, कशी एक बटाटवडा किंवा बाबा एक बारीक गाडो चलोवपी आज कसो धंदो करतले? तुम्ही सरकार सामके काबार करपाक उठला। हांव गोंयकारांक सांगता, जे पळय जे 12 आश्वासनां दिवन परिवर्तनाचे सरकार म्हणून हाडिले, हे सरकार आज आमकां सामान्य लोकांक काबार करपाक उठला। विचार करा गोंयकारांनो, आणि पुढे 27 कितें करपाचें हे चिंतात तुम्ही।